धर्मदुतांच्या इतिहासावेलें वाचप. 50व्या दिसाचे पोरबे सोमोयार पेद्रून जुदेवांक म्हळें, तुमी खुर्सार मारलो त्याच जेजूक देवान ईश्वर आनी अभिषिक्त केलो म्हूण इस्रायलाचें आख्खें घोराणें थीरपणान जाणा जावचें. हीं उतरां आयकून तांकां व्हड खोंत भोगली आनी पेद्रूक आनी हेरां धर्मदुतांक तांणी म्हळें, भावांनो, आमी कितें करचें? पेद्रून जाप दिवन म्हळें, जिवीत बदलात आनी तुमच्या पातकांचें भोगसणें जोडूंक जोण एकल्यान जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पवित्र स्नान घेवचें आनी तुमकां पवित्र आत्म्याचें देणें मेळटलें. कित्याक जी देवान भासावणी केल्या ती तुमचे खातीर आनी तुमच्या भुरग्यां खातीर आनी पयस आसलेल्या सोमेस्तां खातीर आमचो सर्वेस्पोर देव आपणाशी आपोवन हाडटलो तितल्याय खातीर. जायते हेर सांगून ताणें आपली गोवायकी दिली आनी तांकां असो उलो केलो, हे नश्टे पिणगेंतली तुमकां सोडवून जोडून घेयात. तेन्ना तांणी ताचें उतर मांडून पवित्र स्नान घेतलें आनी त्या दिसा सुमार 3000 लोक ताच्या जोम्यांत भितर सरलो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट भरला. सर्वेस्पराचें उतर खरेंच खरें. सगळीं ताचीं कर्तुत्वां विस्वाशीपणाची. नीत आनी प्रमाणीकपण हीं दोनूय ताच्या मोगाचीं. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट भरला. जबाब सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट भरला. सर्वेस्पराची कोण भक्ती करतात, ताच्या माये मोगाचेर कोण विस्वास ठेवतात, तसल्या मनशांचेर ताची नदर बसल्या. तोच तांकां मोरणांतली सोडयतलो. तोच तांकां दुकोळाच्या काळार दाणो दितलो. जबाब सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट भरला. आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळोवनूच आसा. ताचे भायर आमकां आदार ना, राखण ना. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. जबाब सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट भरला. उद्गार. सर्वेस्परान घोडिल्लो दीस हो. संतोशी आनी आनंद भरीत जावया. जुवांवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मारिया सोमादी लागीं रडत रावली आनी रडतना ओडोव घालून सोमादींत पळय जाल्यार धवी आंगावली न्हेसलोले 2 देवदूत तिणें देखले. जंय जेजूची कूड दवरलोली थंय ते बसून आसले. एकलो तकले वाटेन आनी दुसरो पांयां वाटेन. हांणी तिका म्हळें, बाय, तूं कित्याक रडताय? तिणें तांकां म्हळें, कित्याक म्हज्या सोमयांक काडून व्हेलो आनी ताका खंय घाला तो हांव नकळो. अशें म्हणून तिणें पाट ओडली आनी जेजूक थंय आसलो तो देखलो. पूण तो जेजू म्हूण तिणें ताका वळखूंक ना. जेजून तिका म्हळें, बाय,
तूं कित्याक रडताय? कोणाक सोदताय तूं? तो माली म्हूण चिंतून तिणें ताका म्हळें, सायबा, तुवें ताका काडून व्हेलाय जाल्यार ताका खंय घालाय तो म्हाका सांग, आनी हांव ताका काडून व्हरतलीं. जेजून तिका म्हळें, मारये. तिणें वळोन ताका म्हळें, राबोनी, म्हणजे गुरुजी. जेजून तिका म्हळें, म्हाका धरून रावूं नाका. हांव आजून बापा सुशी चोडूंक ना, पूण म्हज्या भावाशी वच आनी तांकां अशें सांग, म्हज्या बापा आनी तुमच्या बापाशी, म्हज्या देवा आनी तुमच्या देवाशी हांव चोडून वेतां. मारिया मागदालेन गेली आनी आपणे सोम्याक पळयलां आनी ताणें आपणाक अशें सांगलां म्हूण तिणें शिसांक कळयलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें.